Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. हो मगाच्यानो आम्ही पवित्रत्म्या विशयांत जातात चड आनी चड जाणून जावंक प्रयत्न करतात असो सभार शिकून आमी आयकले दिवसा विशेष जावन पवित्रत्मो आमचो मजतदार ताका आमी आमच्या आदाराक आपयचे म्हणले शिकून आयकले उपरांत आमी आयकल्या पवित्रत्मो व्हरतो तो ग्रेटर इज ही who lives in you than that is in the world. जो आत्मा तुझ्या भितर आसा तो व्हरतो जावन आसा संवसारांत आसा त्या आत्म्याप्रस व्हरतो म्हणून आयकल्लें आसा. 2 भाग आमी तांचो आयकले. आज आमी पवित्र आत्मो आमच्या भितर आसा पूण आमी ताका कंप्लीट सरेंडर जाल्यांगे आमचें समर्पण ताका केलांगे. आमी तें गीत म्हणतो वेलकम होली स्पिरिट तूं अशें म्हणतो टेक कंप्लीट कंट्रोल सगळ्यांचो चलय आमी ताका चलोवंक सोडलांगी. हे आज आमी जाणा हाऊ टू फुल्ली सरेंडर टू द होली स्पिरिट हें जावन आसा आमचें आयच्या शिकवणेचें टायटल म्हणलें तें C.S. लुईस म्हणल्या व्हडल्या शिकवणदाराची शिकवण ही. मगाच्यानो आमी पवित्र आत्म्याक आमकांच संपूर्ण समर्पण आमचो ताबो पवित्र आत्म्याक आनी हेजे आमकां पवित्र आत्म्यान चलोवन व्हरचें न्हय आमी पवित्र आत्म्याक कंट्रोल करचें. हें कशें म्हळ्यार हो शिकवणदार टायटॅनिक तारवा विशयान तुमी आयकलां शिप टायटॅनिक शिपा विशयान आयकलां भोव मजबूत तरान बांदलें तें आनी तें कोणें खंयच्याय तरान नाश जायना म्हण चॅलेंज केल्लें पूण अटलांटीक सागर महासागरांत त्या बर्फाच्या दोंगराक लागून चुरचूर जालें. आमकां वता आमचें एक तारू कितें आसा तारवाचें रूल कितें सागरांत दर्यांत तें उपयोंक आसा सागरांत तें सागरा विरोध फायट करूंक न्हय सागरा विरोध झुजूंक जायना शिपपाक. तशें आमचें क्रिस्ती जिवीत जाल्यार पवित्रत्व आमकां जेजून फाव केला तो आमच्या काळजाच्या गुंडायतावन वायटच्यो झरी म्हणा इंग्लिशांत रिवर्स म्हणलो वर्ड इंग्लिशांत रिवर्स म्हणटाना कशी एक न्हंय ती टिपिकन उदक गळना या एक भशेन फोंड जाला त्या फोंडांत उदक असो स्टॅग्नेट जाला स्टॅग्नेट म्हणटा तशें न्हय म्हळ्यार कितें फोर्सान वळटा ती ताची सकत ताची पदवी आमी पावशिल्या दिसांनी फ्लड सायल्यार मात्र आमकां कळटा अशी ती निरंतर वळटा ती खंय राविना ती जिवीत संपूर्ण म्हणल्यार बरी वळटच आसता. तशेंच पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीत तेंच जावन आसा. पवित्र आत्म्या विशयांत जेजू अशें आमकां आपोवणें दिता. जो आमच्या वांजेलांत 7व्या अध्यायांत 30 आनी 8 वचन जॉन 7:38 पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा जो कोण म्हाका सत म्हणटा ताच्या काळजांत वळत्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो रिवर्स फ्लो वळटात. तशें आमच्या काळजांत आमच्या काळजाच्या गुंडायतावन वायच्यो झरी उमाळटल्यो म्हणटा जेजू. अशें उमाळटाना म्हणजे पवित्र आत्म्याक जेजू स्ट्रीम्स ऑफ लिविंग वॉटर रिवर्स ऑफ लिविंग वॉटर न्हय. तशें जाल्ल्यान हे पवित्र आत्मो एक वायच्या न्हंय बरी आमी कंपेर केल्यार खंयच्या मापान तो आमचे तावन वाळटा वाळूंक आमी सोडलांगी पवित्र आत्म्याक
आमी आमच्या जिवितांत ताणें कंप्लीट कंट्रोल काडून आमचें जिवीत चलोवंक सोडलांगी, आमी ताचे थंय जिवन वचोंगी, तो आमकां लीड करतेचो जागी, तो आमकां गाईड करतेचो जागी म्हणलो प्रश्न. पळया, आमी पवित्रात्म्याक मस्तपटी वेलकम होली स्पिरिट, पवित्रात्म्या कंतरां गितां म्हण मस्त म्हणटा म्हणून पुरो. आतां चिंत्या, तुमचें कार आसा, त्या कारांत तुमी ड्रायव्हर सिटीन बसल्यार पवित्रात्म्याक कुशीन बस म्हणटात. स्टिअरिंग कंट्रोल तुमच्या हातांत आसा. तुम्ही कार ड्रायव्ह करतात, कार खंयच्यान जाय त्या कुशीन तुमी व्हरतात, दाव्याक व्हरतात, उजव्याक व्हरतात, स्ट्रेट व्हरतात. तुमकां कशें जाय तशें तुमचें जिविताचें स्टिअरिंग तुमी चलोवन जाता. पवित्र आत्मा भितर आसता तितल्यान. पळया, पवित्र आत्मा ना म्हणणें त्या देखूनच आमकां ह्या शिकोवन आयकतना आमकां सर्वसाम आनी बॅप्टिझम इन द होली स्पिरिट ह्या दोन सारकी समजणी आसची. सर्वसाम म्हळ्यार आमी केदा जेजू क्रिस्ताक मानता, तो देवाचो पूत मनीस जालो, म्हजे खातीर प्रचार मेलो, तो तिसरे दिसा पुनर्जन जालो. ही परस आतां आमी ह्या देवाचो मस्तपटी आयकल्यात केदा एकलो अनुभवार्थी आमकां कितें जालो मोगाचें. आमी क्रिस्ती कुटुंबान जल्मले. आमकां 40व्या दिसांनी 8व्या दिसांनी पवित्र स्नान दिलें. ते उदक आमचेर वतलें, आमकां ती ल्हान बायशी आहल्यो आनी आमकां कळोंक की ना कित्याक तें कांयच गोत्तून आमकां. अडल्ट बॅप्टिझम म्हणटात पवित्र सभेच्या सुरवेर. अडल्ट बॅप्टिझमांत सगळीं अनुभवार्थी आहले ते जेजूक स्विकार केलें जालें. ज्या घडये जेजूक स्विकार केलें तांकां पवित्र स्नान दिलें. पवित्र स्नान दिलें. तशें पेंतकोस्ताच्या दिसा 3000 जाण पवित्र स्नान घेतलें. ते पवित्र स्नान आनी पवित्रात्म्याचें स्नान वेगळें. बॅप्टिझम इन द होली स्पिरिट वेगळें. पवित्र आमी केदा जेजूक सत मानलें, केदा जेजूक आमी स्विकार केलें, आमचो सोमी म्हण स्विकार केलें, त्या घडये आमकां पवित्र आत्मा लाभला. आमचे भितर पवित्र आत्मा आसा. हे सॅल्वेशन ऍट द टाइम ऑफ सॅल्वेशन आमच्या सोडवण्याच्या वेळार पवित्र आत्मा आमकां लाभलो आसा. पूण बॅप्टिझम इन द होली स्पिरिट म्हळ्यार पवित्र आत्मा पळया, सर्वसवांत आमकां पवित्र आत्मा आमच्या भितर आसा. बॅप्टिझम इन द होली स्पिरिट म्हळ्यार हांव पवित्र आत्म्या भितर आसा, म्हाका इमर्स केला, पवित्र आत्म्या भितर म्हाका इमर्स केला. अशें तें जेजू आमकां बॅप्टिझम ह्या पवित्र आत्म्यान स्नान दिवच्या विशयांत जेजू आमकां धर्मदूतांची कृत्यां 1 अध्याय 5व्या वचनांत आमकां सांगता. ती केव्हा वाच पळय, ऍक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स चॅप्टर 1 वर्स 5. ह्या देण्याची वाट पळोवन रावा जाय म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली. आनी ताणें म्हणलें त्या बसवण्या विशयांत तुज्याच तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां. जुवावन उदकाचें स्नान दिलें. पळय, पवित्र स्नान आमी म्हणटा उदकाचें स्नान दिलें. पूण तुमी आनी थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतलें. रंग पळया, जेजू ते डिस्टिंक्शन आमकां सांगता. पवित्र स्नान आमी चढता पवित्र स्नान म्हणटा. पवित्र स्नान म्हणटाना अडल्ट बॅप्टिझमांत एका न्हंयत, जॉर्डन न्हंयत जुआंव बाप्तिस्त तांकां बुडयतलो. जेजू की बुडयलें, बुडोवन वयर येवचें, सबमर्ज बुडोवचें आनी वयर हाडचें. हे पवित्र स्नान, उदकाचें स्नान. आनी जेजून हांगा सांगचें पवित्र आत्म्याचें स्नान म्हणजे आमकां पवित्र आत्म्याच्या प्रेझेन्सांत बुडोवचें संपूर्ण.
कशें जर तर तूं एका सागरांत असं बुडतय कंप्लीट, तशें तुका कंप्लीट एनवलप करचें, कंप्लीट इमर्स करचें. हे जावन आसा जेजून सांगचे स्नान. आनी हे पेंतकोस्ता दीस घडलें पळय. दंडुतांची कृत्यां थंयचो 2रो अध्याय 1-4 वचन वाचती गे बाये. पेंतेकोस्ताचे परबेचो दीस आयलो आसतना पेंतकोस्ताचो परबेचो दीस आयिल्लो आसतना ते समेस्त एक सुवातेर ते समेस्त एक सुवातेर संगाता मेळोन आसले. सांगाता मेळून आसले. तेदवा एकाच एकच जाणे कठीण जड वारें आयिल्ल्या वरी कठीण जड वारें आयिल्ल्या वरी मळबार जावन एक आवाज आवाज आयलो. आनी ते बसोन आसलेले आनी ते बसून आसलेल्या त्या घरांत भरलो. त्या घरांत भरलो. तो तांकां दिसल्यो तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो त्यो विंगड विंगड जावन तांच्या मदल्या हर एक तांच्या मदल्या एक बसून रावल्यो. ते सोमेस्त पवित्रात्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाच्या सक्ते प्रमाणे परकी बसांनी उलोवंक लागले. हांगा पळया पयल्या सुवातेर ते बसून आसलेल्या सुवातेर पवित्र आत्मा संपूर्ण तरान भरलो. दुसरें ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले. तांचे भितर भायल्यान पवित्र देखून जेजू म्हणटा जो 14व्या अध्यायांत 15-16 आमी हे आयकला. तो सदांचो आत्मो तुमचे भितर आनी तुमच्या सांगात आसतलो. तशें घडलें. तशें घडले जाल्यार कितें जालें? पवित्र आत्म्यान तांचो ताबो काडलो, कंट्रोल काडलो. पवित्र आत्म्यान संपूर्ण कंट्रोल काडलो. ते सरेंडर जाल्ले संपूर्ण. आपणाक कितें जाय तें उलोवनात. पळया ते उतार कितें म्हणटा? पवित्र आत्म्यान दिल्ल्या वाचा शक्ती प्रमाणे ते परकी बसांनी उलयले. तांचे उलोवणे सयत तांचें न्ही जालें. तांचे जाणवाय ज्ञान समजणी पुरा तांणी सोडली. ते टोटली they were under the control of the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याच्या कंट्रोलांत ते आयले आनी तांचें जिवीतच बदललें. जर तर आमी तांचे बरीच आमकांच संपूर्ण सरेंडर जातो पवित्र आत्म्याक, आमी तशें तांचे बरी आमचें जिवीत संपूर्ण बदलता. आज आमी कितें करता? आज आमकां मस्तू जाण आमी पवित्र स्नानान म्हाका पवित्र आत्मा मेळ्ळा म्हणून आमी संतुश्ट जाले. आमी वी आर कंटेंट, वी आर हॅपी, नथिंग मोर दॅन दॅट. आता चिंत्या आमी एका दर्याकडे वयतो. दर्याकडे वचून थंय बिचार आमी गेले. थंय खंय मनशार उदक येता थंय त्या एडच्याक आमी रावतो. ल्हारां येतात आनी आमच्या पांयाक लागतात, उदक ते लागतात आनी आमकां थंडसाणी भोगता. बरें या आमकां थंडसाण भोगली, उदक आमकां टच जालें, पूण त्या ल्हारांनी आमकां व्हरून वचूंक ना. आमी त्या दर्याच्या सागराच्या मदेगांत गुंडाळ्यांत बुडूंक ना. हे जावन आसता आमच्या साल्वासा मेळ्ळ्यार आमकां पवित्र आत्मा मेळ्ळें लक्ष. हे आमकां इतल्याकच संतृप्त जाल्यार आमी पवित्र आत्म्याच्या कंट्रोलान ना. आमी आमकां कितें जाय करता. आमी म्हणटा वेलकम होली स्पिरीट, टेक कंप्लीट कंट्रोल. कितले रेतिऱ्यो, कितले मागण्या जमात्यो, परत्यान अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरीट. मोगाच्यान पवित्र आत्मा तशें आमी घडये रेतिरेंक वचून घडये रेतिरांनी आमी अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरीट मागणे माथ्याराक दवरले, मागले, तेल लावन मागले. कितें जाता आसा आमकां गोत्तू. पवित्र आत्मा म्हज्या भितर आसा.
म्हज्या पवित्र स्नानान म्हाका पवित्रात्मा लाभला. ज्या घडी हांवें जेजूक सोमी आनी धनी म्हण मानून घेतलें त्याच घडये म्हजे थंय पवित्रात्मा आसा. ताका म्हजे थंय काम करूंक वावर करूंक तो कितें करूंक आशेता तशें आमकां चलोवन व्हरूंक आमी सोडलां गी. तो खंय वच म्हणटा थंय आमी वेतोंक गी. स्टिरींग ताच्या हातांत आसा गी काराचें म्हज्या हातांत आसा. हांव ड्रायव्हर सिटीन बसलां गी ताका ड्रायव्हर सिटीन बसूंक सोडलां. मुखाचें न्हू हें जावन आसा चूक. आमी सरेंडर जावन आमचें समर्पण केल्ल्या शिवाय आमकां पवित्रात्मा आमचे थंय बळारीक तरान वावर करूंक शकना. आमी फ्लोटींग कितें आमी फ्लोट जातेचो जावं तितलेंच वी आर नॉट इमर्स्ड. बॅप्टिझम इन द होली स्पिरीट म्हळ्यार पवित्रात्म्याच्या हजरपणांत हांवें बुडयल्लो जावचें. पवित्रात्म्याचें हजरपण म्हाका संपूर्ण तरान एनवलप करचें. हांव दिसाना हांव म्हणलें ना जाता. हांव म्हणलें ना जाता. सांपावलान म्हणल्यार बरी गलात घरान बरयल्ल्या पत्रान 2 अध्यायांत 20 वचनांत कितें म्हणटा सांपावल जियेता तो हांव न्ही. हांव संवसाराक क्रुसाक किळयल्लो जाला आनी आतां जियेता तो हांव न्ही बगार जेजू क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. म्हणजे पावलाचें जिवीत संपूर्ण तरान जेजूच्या कंट्रोलान पवित्रात्म्याच्या कंट्रोलान जाल्लें. पाऊल आमकां बरें धर्मच्या कृत्यांत 16व्या अध्यायांत 6व्या वचनांत आमकां आयकूंक बरें मेळटा. कितें आपूण येशांत एक कुशीन वसी जे म्हणटना क्रिस्ताच्या आत्म्यान आमकां आडवरलें म्हणटा. आनीक कुशीन वसी जे म्हणटना थंय क्रिस्ताच्या आत्म्यान आमकां सोडूंक ना म्हणटा. उपरांत मसादोनेचो एकलो स्वप्नांत आपोवंक लागलो हे आमकां तूं सुवार्ता प्रगट कर म्हण. ते झाडा कळ्ळें पवित्रात्मो आमकां मसादोनियाक वचूंक सांगतेच आसा. देखून पवित्रात्मो सांगलें बरी पावल गेलो. पळया मोगाचें न्हू आमी अशें जियेवन आसूं गे. पवित्रात्म्याक आमचो ताबो संपूर्ण तरान सोंड दिला गे. आमी सोंड दिवना. ह्या देखूनच आमकां पवित्रात्म्याक आमचें समर्पण करूंक आसा. पवित्रात्म्याक आमी आमचें समर्पण करूंक आसा. आमी बेश्टें त्या रितीरेक गेले हांव थंय हे पवित्रात्म्या म्हळें अनॉयंटींग केलें. आनी एक कुशीन गेले हांव थंय अनॉयंटींग केलें. सगळ्यांनी वेलकम होली स्पिरीट म्हळें हे पवित्रात्म्या हे पुरा कंतारा म्हणी. पूण जिवीत पवित्रात्म्यान भरलेलें म्हण दिसून येना. कशें आपोस्तलांचें जिवीत बदललें. सगळ्या संवसारार गेले सुवार्थ प्रगट करूंक लागले. जेजूचे गवाय जावन साक्ष जावन जियेले. तशें आमचें क्रिस्ती जिवीत आज दिसून येना. शालो वॉटर्स म्हणटात वयले वयर उदक आसा तितलेंच तांचो आमी पांय भिजयता तें न्ही. आमी संपूर्ण तरान दर्याच्या गुंडाळ्यांत बुडयलेले जायचे तें पवित्रात्म्यान. आमी म्हणजे हांव पवित्रात्म्याच्या कंट्रोलांत हांव आसा. पवित्रात्मा म्हाका खंय जाय थंय व्हरूंक शकता. पळया आमकां हें सारकें वतस सारकें वतस. जेजून आमकां एक वर्ती बसवणी दिली. वर्ती बसवणी कितें लुकाच्या वाचनांत 11व्या अध्यायांत 13व्या वचन तिके वाच पळय. खोटे जावन आसुनी तुमी खोटे जावन न्ही. तुम्ही जर तुमच्या भुरग्यांक जर तर तुमी तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात बऱ्यो वस्तू दिवन तूं जाणा आसत जाल्यार सर्गींचो बाप आपणा लागीं मागतेल्या आपणा लागीं मागतेल्यांक कितल्या चड मापान कितल्या चड मापान पवित्रात्मो दिवचो ना जायत. पळया आमकां फ्री जावन पवित्रात्मो दिला. पवित्रात्मो आमी आमकां देवान आमच्या सोडवणेच्या आमच्या सल्वेशन म्हणतो त्या वेळारच आमकां दिवन जाला. आतां आमकां गरज आसचें बॅप्टिझम इन द होली स्पिरीट. दॅट इज आय मस्ट ड्वेल इन द प्रेझन्स ऑफ द होली स्पिरीट. नॉट indwelling spirit. I must dwell in him.
हांवें ताचे थंय म्हाका संपूर्ण लिपयल्लें जाताय, संपूर्ण लिपयल्लें. पवित्र स्नान म्हणल्यार म्हाका पवित्रात्मा लाभला. देखून सांग पावल म्हणटा रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8 अध्याय 9 वचन कितें म्हणटा तितके वाचपय. देवाचो पवित्रात्मो देवाचो पवित्र तुमचे थंय जियेता वयर जाल्यार तुम्ही रक्त मासाचे तुम्ही रक्त मासाचे अपेक्षे प्रमाणे नाही अपेक्षे प्रमाणे नाही पगार पवित्रात्म्याचे पगार पवित्रात्म्याचे कुशे प्रमाणे कुशे जियेता प्रमाणे जियेता आणि जाचे थंय आणि जाते ते क्रिस्ताचो आत्मो क्रिस्ताचो आत्मो ना, तो क्रिस्ताचो नाही. क्रिस्ताचो नाही. पळया आमकां पवित्रात्मा लाभला. क्रिस्ता थंय कोण आसा ताका क्रिस्ताचो आत्मो आसा. ना जाल्यार आमी क्रिस्ताचे न्हय. आमी ज्या घडी आमी जेजूक आमचो सोमेन धर्म स्विकार केला तेदाच पवित्रात्मा आमकां दिल्लो आसा देवान. अशें आसतना आमी मस्तपती बॅप्टिझम इन द होली स्पिरिट ते कशें जोडून घेवचें ते कितें जाता. आमी मस्तपती आमच्या भोगणांचेर आमचे फिलिंग्स म्हणतो न्ही, आमच्या फिलिंग्सांचेर आमकां फिलिंग्स अशें जाल्यारच पवित्रात्म्यान म्हाका अभिषेक जाला म्हणून, तशें जाल्यारच पवित्रात्म्यान अभिषेक केला म्हणून हे आमी चिंतप ना. मग भावार्थाक फिलिंग्साचेर डिपेंड जायना. भावार्थ आमी भावार्थान उचारचे, काळजांतल्यान सत्वान म्हणटा न्ही प्रगट करचे ते भावार्थ. तशेंच पवित्रात्मा म्हजे भितर आसा, म्हजे भितर आसा. ताका हांवें यील्ड जायचे. कितें जायचें? यील्ड जायचें. हांवें सरेंडर जायचें. तें अशें अनुभव जाल्यार मात्र बॅप्टिझम इन द होली स्पिरिट जाला अशें चिंतल्यार जाय. मस्त जाणा आमी तशें आमी मस्त तरान प्रयत्न करतो आमच्याच समजण्या प्रकार. आनी ती समजणी चडता चूक समजणी जावन आसता. आमच्या समजण्या प्रकार अशें जाल्यार हांव म्हाका पवित्रात्म्याचो अभिषेक फिलिंग्साचेर न्हय मुगो भाव भयणीनो. फेथ भावार्थान हांवें पातयेचे, भावार्थान हांवें सत्मानिजे म्हजे थंय पवित्रात्मा आसा म्हणून हांवें डिक्लेअर करिजे. कितें करिजे? हांवें डिक्लेअर करूंक आसा. डिक्लेअर करूंक आसा. कितें डिक्लेअर करिजे? पवित्रात्म्या आतां हे तुमी आयकता शिकवण आयकतना तुमीच हें म्हणवेत अशें. पवित्रात्म्या तूं म्हज्या थंय आसाय, हांव पातयेता. आज हांव तुका म्हाकाच समर्पण दिता. हांव तुज्या शरणां येता, म्हाका सरेंडर करता. हांव तुका यील्ड जाता. जें कितें तुज्या कुशेचें त्या कुशेक संपूर्ण तरान हांव खालती मान घालता. त्या ती खुशी जारी करूंक हांव तयार आसा. तुका खंय जाय म्हाका व्हर, तुका कितें जाय तें म्हाका कर अशें आमी डिक्लेअर करूंक आसा. हांव संपूर्ण तुज्या कुशे प्रकार तुज्या कंट्रोलांत आसूंक हांव आशेता. मग तुका म्हाका कितें जाय करूंक हांव आशेना. तूं कितें उलय म्हणटय तें उलोवंक तयार आसा. तूं कितें दाखयतय तें करूंक हांव तयार आसा. पळया जेजू सयत मोगाचे न्हू जुआंवच्या 5 अध्याय 19 वचन तिके वाचपय. जॉन चॅप्टर 5 वर्स 19. जेजून तांकां ह्या परी जाप दिली. जेजून तांकां ह्या परी जाप दिली. सतत हांव तुमकां सांगता, सतत हांव तुमकां सांगता, बाप कितें करता बाप कितें करता तें पळोवन उत करता शिवाय आपलेच तकी कांयच करूंक शकना. पळया मोगाचें न्हू. जेजू एक लाजरसाक उठयचे जाल्यार या त्या नायनाच्या स्त्रियेच्या पुताक उठयचे जाल्यार देव बाप कितें दाखयतालो तेंच 8व्या अध्यायांत थंय म्हणटा जेजू बाप कितें म्हाका उलय म्हणटा तेंच हांव उलयता. आमकां पवित्रात्मा चलून व्हरता. पळया पवित्रात्मा कसो चलून व्हरता म्हळ्यार आमी सांगचें न्हय तें ताका आमी संपूर्ण खाल जाय. संपूर्ण खाल जाल्यार कित्याक आत्मीक संगत्यो
आत्मीक संगती आमकां समजना म्हणटा सांत पावलो पहिल्या कोरिंथीयांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्यायांत 14 तिके वाचले. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. पूण आपल्या सैमाप्रमाणे आपल्या सैमाप्रमाणे जियेता तो मनीस देवाच्या प्रेरक आत्म्यांत देवाच्या प्रेरक आत्म्यांत येतात त्यो संगती मानून घेना. ताका त्यो एक विशेषपणशे दिसता. पळया मोगाच्या हांगा अर्थ कितें? आमी पवित्र आत्म्यान आमकां चलोवन व्हरयचे जाल्यार पवित्र आत्म्याच्या कुशेक आमी संपूर्ण खाल जाय. पवित्र आत्मा खंय वच म्हणटा थंय आमी वचीचे. पवित्र आत्मा कितें उलय म्हणटा तें उलयचे. पवित्र आत्मा दाखोवन दिता कितें कर म्हणटा तें कर. पळय हांगा धर्मदूतांच्या कृत्यांत 8व्या अध्यायांत 30 आनी 9 वचनांत कितें घडटा पळया. पयलें आमकां त्या समारियांत फिलीप व्हडली अजापान पुरा करता. हजारांनी लोक जमा जाता. मागीर पवित्र आत्मा ताका सांगता उठ भल्या रस्त्याक वच. थंय एक हिजडो इथिओपियाचो हिजडो वेचत आसता. ताच्या चारियेटाक लागीं सर आनी थंय तो करता वता. मागीर उदक येता. बऱ्या एका हिजड्याक बचाव करता खातीर त्या आमकां देवाच्यो वाटो कळना. हांगा हजारांनी लोक परिवर्तन जाता तें सोड न्हू एका हिजड्या फाटल्यान वचूं. सगळो इथिओपिया त्या हिजड्या वरवीं बचाव जाता आनी तो विजयी जाता. सांगिल्ल्या बरी वेता तक्षण वेता उठून वेता आनी थंय उदक आसता. थंय पवित्र स्नान दिता. उदकांत वयर येताना कितें जालें म्हणल्यार आयकया. Acts 8:39. पूण उदकांतले वयर सरतच उदकांतले वयर सरतच सोम्याच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून व्हेलो. खंय गेलो वचूं ना. हिजड्याक तो दिसूंक ना आनी हिजड्यान ताका उपरांत पळयलो ना. पळया पुरो पळया कशें पवित्र आत्मो एक कुशीन तो नाना कुशीन व्हरतालो. आमी इल्ड जाल्ल्या वेळार पवित्र आत्मो कितेंय करूंक शकता. एलिया प्रवादी विशयांत आमकां हेंच आयकूंक मेळटा. तुमी वाचून पळयत. पयलो रायांचो पुस्तक 18 अध्याय 12व्या वचनांत 1 Kings chapter 18 verse 12. हांव तुजे सरशिलो गेल्या उपरांत हांव तुजे हांगा ओबादिया म्हणलो कडेन एलिया राय येता प्रवादी येता. वस्तू रायाक मेळ हांव मेळटा म्हण सांग म्हणटा. देखून ओबादिया कितें म्हणटा आयकया. हांव तुजे सरशिलो गेल्या उपरांत सर्वेस्पराचो आत्मो म्हाका कळीत नासलेल्या खंयच्याय पुणे जाग्याक तुका व्हरतलो. आनी हांव पळया घडटालें हें. पवित्र आत्मा उखलून व्हरतालो फिजिकली. हे आमकां वस्तू ना मोगाच्यो न्हू. पवित्र आत्म्याक इल्ड जाल्ल्या वेळार कितेंय घडूंक शकता. होय ह्या देखूनच पवित्र आत्मा आमच्या भितर आसा. आमकां भगवान पावल रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या अध्यायांत 16व्या वचनांत अशें सांगता. देवाचो आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. आनी मुखार आमी देवाची भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाचे वारिसदारी. पयलें तें 15व्या वचनांत तोच आत्मा आमच्या अंतस्करणाचो एक फोटो न्हू. आमकां देवाक अब्बा बापा म्हणून उलो मारूंक लायता. आमी देवाची भुरगीं जाल्यार आमी उलो मारतो अब्बा बापा म्हणून. हें पवित्र आत्म्या वरवीं उलो मारचें. पवित्र आत्मा आमकां देवाची भुरगीं केल्ली मोर जावन आसा. आनी पवित्र आत्म्याक आमी इल्ड जाल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत कितेंय करूंक शकता. इल्ड जावचें कशें? आमी इल्ड जावचें कशें म्हणलें मुखल्या भागांत आयकया. मुखल्या भागांत आयका. थंय तो शिकवणदार 3 कीस आसात म्हणटा. 3 कीस. आनी पयलें की जावन आसा 7 जाणां जावचें. 7 जाणां जावचें. त्या जाल्यार आमी 7 जाणां जावता. त्या जाल्यार आमी पवित्र आत्म्याक संपूर्ण आमचो ताबो समर्पण दिवंक शकता. त्या देखून मोगाच्यो न्हू आज आमी पवित्र आत्म्याक आमकां समर्पण दिवया. मागया पवित्र आत्म्या धन्य देवा तूं म्हजे भितर आसय हें सतो मानून घेता. पवित्र स्नानांत
देवान आपल्या अपरिमित मोगान जेजू खातीर जेजूचो आत्मो म्हज्या भितर घाला म्हणून येता. इतले दीस तूं म्हज्या भितर आसाय म्हणले सयत गोतून नातल्या बरी जेल्ल्या खातीर भोगसाणें मागता. मोगळा पवित्र धन्य देवा, आज तो आता कितें हांवें शिकवण आयकली त्या शिकवणे प्रकार म्हजो ताबो तुका समर्पण दिता. बेश्टें सदांच गांवच्या बरी वेलकम होली स्पिरिट, टेक कंप्लीट कंट्रोल. वंटा उतरांचे म्हणून हांव आज अशें ना. बगार तूं म्हजो ताबो काण गेल्या वेळार when you take full control, when you take complete control, how lives change. Not only my life, but the life of others. कशें म्हजें जिवीत मात्र परिवर्तन जावचें न्हय, म्हजें जिवीत रुपांतर जावचें न्हय, बगार म्हज्या संपर्कांत येतिल्ल्या सभार जाणांचें जिवीत रुपांतर जावंक शकता. जेजूक सोमेन निधनी म्हण स्वीकार करणं तेही जेजूचे गवाय जावंक शकतात. मोगळा पवित्र ह्या देखून आज म्हजो संपूर्ण ताबो तूं घे, म्हजो संपूर्ण ताबो तूं घे. हांव तुका सरेंडर जाता, हांव तुका यील्ड जाता. मोगळा पवित्र जें कितें तुज्या कुशेचें तें कर. आज तो स्टीर